पब्लीक आउटरीच जो प्रोग्राम केलो वो 29 जूनाक आमी सुरवात केलो पेडणेच्यान आनी 11 जुलय मेरेन तो आमी सोंपयलो 12 तालुका कवर करून. आतां ह्या 15 दिसांनी आमकां ईमेल जायल्यो 2800 ईमेल जायल्यो. खूब लोक आमकां मेळ्ळे. खूब इश्यूज आमी काडटले. खंयचे इश्यूज काडटले हे आमी पोस्ट आउटरीच प्रेसा कडेन उलयले. आनी ह्या 15 दिसांच्या सेशनाक एक तयारी म्हणून जे कितें आमी लोकांचे इश्यूज आयकल्यात हे इश्यूज आमी प्रश्न म्हणून घाल्यात. वो कॉलिंग एटेन्शनाक प्लॅन केल्या. वो 0 आवर मेन्शन जर ते डिमांड्साक खंय रेज करतले ही आमी एक स्ट्रॅटेजी केल्ली आहा. आतां हांवें 45 स्टार्ट एलिक्यू घाल्यार 225 अनस्टार्ट 3 प्रायवेट मेंबर रिजोल्युशन 15 0 आवर आनी 2 प्रायवेट मेंबर बिलां घाल्यात. जॉयंटली एक आमदारा बरोबर क्वेश्चन जे घाल्यात ते पयले 5 आमी 8 दीस लागले आमकां. म्हळ्यार 50% सक्सेस रेट आसा बाय गोईंग जॉयंटली विथ 1 MLA. 15 दिसाच्या 8 दिसान आमचे प्रश्न येवंक शकतात. आता हो जो आमी पब्लीक आउटरीच प्रोग्राम केला हो पब्लीक आउटरीचा खातीर एक ओवरऑल राजकारणाचेर गोंयांत असर पडला. विरोधकां मदीं असर पडला. रुलींग पार्टी मदीं असर पडला. रुलींग पार्टीचेर जर उलयतलो जाल्यार रुलींग पार्टी सरकाराच्या विरोधात स्टँड घेवपाक लागली. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्षान बीजेपीन केल्ली एक कमिटी आनी ते कमिटीचो जो एक पॉलिसी डिक्लेअर केली कॅब एग्रिगेटेड पॉलिसी. ही पॉलिसी डिक्लेअर करतकच मागीर एक कमिटी डिक्लेअर केली. जाल्यार कितें विचार करिनासतना ह्या सरकारान पॉलिसी डिक्लेअर केली अशें कोण म्हणटा? बीजेपीचोच प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा. आनी हे केन्ना म्हणटा? आमचो पब्लीक आउटरीच जातकच म्हळ्यार टॅक्सीवाले आमकां बार्देजांत मेळटकच इम्पॅक्ट कसो जाता तो सांगता आमकां. हांव तुमकां एक विश्लेशण करता की ह्या पब्लीक आउटरीचाचेर कितें इफेक्ट जालो तो. म्हळ्यार रुलींग पार्टीचेर इफेक्ट पळय बरोय आसूंक शकता. फॉर एग्जाम्पल जीत आरोलकार म्हणटा आमी पयलीं सुरवात केले मांद्रेच्यान म्हळ्यार पेडणे तालुक्याच्यान. जीत थंय तुवें गेलो आनी तुवेंचे हेल्थ सेंटर ते हॉस्पिटल सुरवात करपाक विश्वजीत राणेक म्हणून. विश्वजीत आनी तो कसोच ताजें तोंड एकमेकाक तोंड पळयनाशिल्ले. ते तोंड पळोवंक लागले आनी इश्यूज रिजॉल्व करता म्हूण सांगूंक लागले. म्हळ्यार काय बरें जालें पळय आमी दोग जाणांनी एक केलें. आमचो माननीय सभापती काणकोणा हेल्थ सेंटरान गेलो. केन्ना गेलो? जेन्ना लोकांनी आमकां सांगलें की थंय जे किडनीचो डायलिसीस युनिट आहा एपॅक्स म्हणून तांकां दिलां आनी ताची परिस्थिती आहा ती बिकट परिस्थिती सांगली आनी ती हांव रेज करतलो म्हणटकच सांगतकच तुमचो आमदार म्हणून ताणें विजीट मारलें. बरें गेलें. दाजी मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीची गेट जी घाली ती गेट घालून डबल इंजीन चलना म्हणून सांगपाक रस्त्यार वचचें पडलें. गेलो. बरें गेलें. सांग्या म्युनिसिपालिटीन 2 कोटीच्यो फायली म्हळ्यार डेव्हलपमेंट ग्रांटाच्यो फायली 2 वर्सां पास जायनाशिल्ल्यो त्यो पयर पास जाल्यो आनी ताका ते क्लियरन्स मेळ्ळें. सो दीज आर पॉझिटिव्ह रिजल्ट्स ऑफ द पब्लीक आउटरीच. म्हळ्यार पब्लीक आउटरीच केल्लो कित्याक? कित्याक एक आमकां सारांश असो मेळ्ळो लोकां मदीं. कित्याक आमी एक बेसीक पॉलिटिकल इन्स्टिंक्ट फुडें व्हेल्लो. पॉलिटिकल इन्स्टिंक्ट कितें आसता? नॉर्मल पॉलिटिकल इन्स्टिंक्ट भाशण दिवपाचें आसता. आमचो हो एक पॉलिटिकल इन्स्टिंक्ट असो आशिल्लो की मोर लिसनींग देन लेक्चरींग. आयकुया म्हणून. आनी गोंयांत आज आयकुपी लोक कमी आहा. लोकांच्यो समस्या भरपूर आहा आनी आयकुपी लोक कमी आहा. सो आयकुपाचें काम करूनच जर इतलो इफेक्ट जाता जाल्यार उलयतकच कितलो जातलो आनी उलोवंक दिलें जाल्यार कितलो जातलो आनी गोंयचे जनतेक कसो फायदो जातलो तें तुमच्यान चिंतूं येता. आतां थोडो इम्पॅक्ट म्हणटा असो जाला की सरकार एक प्लॅन करता. सरकार कितें प्लॅन करता
की जे कितें हे 15 दिसाचें अधिवेशन जे जावपाचें आहा, जंय बजेट डिस्कस जावपाचें आहा, जे मॉन्सून अधिवेशन एक सगळ्यात वर्साचें इम्पॉर्टंट असेंब्ली सेशन आसता, हे असेंब्ली सेशनान डिस्कशन कितें येतलें आनी ती प्रोसिडींग्स कितें जातली ती प्रिएम्प्ट करूंक सोदता सरकार. हो म्हजो चार्ज आहा तांचे. कसो प्रिएम्प्ट करूंक सोदता? एक की अनाउन्समेंट्स जातात, भरमसाट अनाउन्समेंट आयल्या, जे इश्यूज आमी असेंब्लीन घेवपाचे आहा ताजेर पयलींच भायर अनाउन्समेंट आयल्या. दुसरें की हे इश्यूज जे अनरिजॉल्वड आशिल्ले जे हांवें तुमकां इतलें सांगलां ताजेर सरकार प्रोएक्टीव जाल्लें. तिसरें, सरकार म्हणटा, हो आमचो सरकार पक्ष म्हणटा की सरकार लोकांचो पल्स वळखुपाक विसरलो म्हणून, सरकाराचे कान जमनीर ना म्हणून. कोण म्हणटा हे? प्रदेशाध्यक्ष बीजेपीचो म्हणटा. तो कसो म्हणटा? ताणें एक अनाउन्समेंट केलो की सगळे IAS ऑफिसर घाले म्हणून. IAS ऑफिसरांक कितें कळटा काय म्हणटे? हे केन्ना घालें? डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट कोणें घालो? आमी ओपोजिशनान घाल्लो तो काय मुख्यमंत्र्यान घालो? बरें, आतां डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टान तुमकां एक पॉलिसी दिली, ती पॉलिसी सगळ्यांनी जय जयकार केली, पयली मंत्र्यांनी जय जयकार केली. ताजे मागीर प्रदेशाध्यक्ष कितें म्हणटा? कसली पॉलिसी काय? ताजेर एक कमिटी जातली. कमिटीचो हेड कोण? मुख्यमंत्री. रिपोर्ट कोणाक हे करतलो, सबमीट करतलो? मुख्यमंत्र्याक. आनी डिसिजन कोण घेतलो? मुख्यमंत्री. कसली फकाणां? दिस इज अ बनाना रिपब्लीक मरे. हे एडमिनिस्ट्रेशनाचे कंप्लीट कॉलॅप्स. अरे कसले तुमी लोकांच्या दोळ्याक उदक लायतात? एक कमिटी करता, जे कमिटीचो हेड मुख्यमंत्री, तो रिपोर्ट दितलो मुख्यमंत्र्याक आनी मुख्यमंत्री ते रिपोर्टाचेर डिसिजन घेतलो. मागीर पयली केल्ली पॉलिसी कोणें आमी केल्ली? कोणें केल्ली ती? आनी ती पॉलिसी खंयच्या डिपार्टमेंटान? ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान. आज अनाउन्समेंट आयिल्लो आहा. कितें अनाउन्समेंट आयला? की रेंट अ कार म्हणटा ते आनी बंद म्हणून. हांव चार्ज करता की रेंट अ कार म्हणटा व्हडलें स्कॅम. जे रेंट अ कारान आज जे पयशे कलेक्ट केल्या, जे एजंट्स अपॉइंट केल्या सरकारान, खंय अपॉइंट केल्या? मडगांवां, म्हापश्यां, पणजे, वास्को अशे अपॉइंट केल्ले आहा. ताचे कडेन एक मनशा कडच्यान 1 लाख रुपया घेतले की तुका आपूण रेंट अ कार परमिशन दितलो म्हणून. एक एजंटान 300-400 लोकां कडच्यान पयशे घेतले. आनी आतां सरकारान डिक्लेअर कितें केलां की रेंट अ कार पॉलिसी जाली बंद म्हणून. आज लोक मरे आयिल्ले आहा की आमी पयशे मागूंक जर गेले जाल्यार एजंट सांगता आपल्यान मंत्र्याचे PA दिल्या. मंत्र्याचे PAचो जाल्यार नंबर दिता म्हणटा. पयशे घेतिल्ले कॅशान. सो दिस इज अ मॅसिव्ह स्कॅम. आनी मंत्री कितें सांगता? आपूण राम मंदिराचेर पिक्चर काडटा. काय बरें ते पळय. राम मंदिर आनी राम राज्य म्हणटा ते सत्याचेर आधारीत राज्य. हातून सत्य कांयच दिसना, सगळें असत्य. हे फ्रॉड सगळी कंपनी. लोकांक लुटल्या, तांचे पयशे रिटर्न करना आनी सांगता राम मंदिराचे पिक्चर. काय बरें. म्हजो डिमांड आहा ह्या मंत्र्याक सॅक करचो इमिजिएटली. हे मस्का पॉलिश चालू आहा, ही राम मंदिराची पिक्चरां लोकांचे बरें करपाक न्ही. हे राम मंदिराचे कोणेच केन्ना चिंतूना काँग्रेसीन आसतना. आतां सडनली जो मोग जाला हो आपलें पोजिशन राखपाक आनी हो इशू हांव काडटलो जे लोकांक लुटल्या ते. तांचे डिमांड्स येवचे पयलीं, वो कॉलिंग एटेन्शन एडमीट जावचे पयलीं ते पयशे रिटर्न करात. नाजाल्यार तांची सगळी वळेरी हांव असेंब्लीन वाचपाचो. हें एक तुमकां दाखयता. दीस जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग. हें आज सांगलां कित्याक आज हे पेपरार आयलां. अशें जर पळोवन गेलें जाल्यार सगळे डिपार्टमेंटांनी स्कॅमां. कोर्टांनी मार बसता ताका, सेटबॅक येतात. टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक सेटबॅक येत आहात कोर्टान. प्रदेशाध्यक्ष काल रातचो हें दिता, कितें दिता? तूं उलयता तें पळयलां हांवें. प्रश्न विचारतात तो तुका आन्सर दिता. कसले सेटबॅक काय म्हणटा? सेटबॅक न्ही हें कितें? सेटबॅक रे ते सेटबॅक न्ही, कोर्टांतले सेटबॅक न्ही. हे टाउन प्लॅनिंग गायडलायन्साचे सेटबॅक आहा पळय, ताका अर्थ कितें हांगा म्हणटा? म्हणजे दे वॉन्ट टू रेग्युलरायज एवरीथिंग. ऑल द इलिगॅलिटीज आर टू बी रेग्युलरायज. वाय? बिकॉज नाव दे आर क्रिएटिंग अ वोट बँक. हें सगळें उगीच न्ही. उगीच मोग जालो ना बारीक मनशाचो. हो मोग आतां सडन आयला कित्याक एक वोट बँक क्रिएट करूंक सोदता. बीजेपीक कळ्ळां की गोंयकार इंडिजिनस पॉप्युलेशन जे आहात ते हांकां मतूच पावचें ना.
ही सगळी कशी फ्रॉडां जाल्ली लोकांक कळ्ळें. ती फ्रॉडाची तुका हांव सारकें लिस्ट दिता, तालुका वायज म्हाका खंयचे खंयचे इश्यूज मेळ्ळ्या ते. पूण जनरल उलयतलो जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स जाल्लें आहा, करप्शन भरमसाट वाडला, खंयच पयशे दिल्ले शिवाय काम जायना. हें हांव सांगना, हे कोणूय सांगता, हे बीजेपीतले पार्टीचे लोक सांगतले तुका. आनी बीजेपीची पार्टीच आज बीजेपीचे गव्हर्नमेंटाचे अगेन्स्ट स्टँड घेवपाक लागल्या. हें तुका क्लियर कळटा. जेन्ना प्रदेशाध्यक्ष सांगता की सेटबॅक बिटबॅक कसले जाल्यार कायदे कसले, कायदे इम्प्लिमेंट कोण करता, कोण डेमोलिशन ऑर्डरी घालता, कोण नोटिसी धाडटा, तुमचोच गव्हर्नमेंट. एग्रिगेटर पॉलिसी कसली काय म्हणतो, IAS ऑफिसरांक कितें कळटा, सगळे कडेन IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर आहा. पुलीस डिपार्टमेंट चलयतात सगळे नॉन गोवन. खंयचो गोंयकार दिसती पडटा पुलीस डिपार्टमेंटान, सगळे भायले भरिल्ले आहा. मागीर कोणाचेर उलयता दामू नाईक, म्हाका कळना. कोणे हाडले IAS, आमी हाडले, कोणे हाडले IPS, हे सगळे हांणीच हाडिल्ले लोकांचे आमचेर रावडावपाक. आनी हे जर कितें चुकता आनी हे कशें प्रिएम्प्ट करूंक सोदतात. ताणें आतां एक टीम केल्ली आहा खंय, मंत्री एक मंत्री हेड आनी ताचे अंडर इतले आमदार. म्हळ्यार क्वेश्चनूच घेवप ना. आनी क्वेश्चन घेवचे ना म्हणून आनी ते स्पिकराचेर पसून दबाव हाडपाक स्पिकर आतां तांचे मिटिंगेक येवपाक लागला. हे कोण म्हणटा, हांव न्ही, तांचो राज्यसभेचो खासदार, ताणें पयर प्रुडंटाचेर उलयता तें हांवें आयकलां. तो म्हणटा आपूण आसतना स्पिकर येनाशिल्लो हांव. म्हळ्यार कितें, तो आतां ना प्रदेशाध्यक्ष आनी स्पिकर येवपाक लागलो. म्हळ्यार ह्या प्रदेशाध्यक्षान हांकां सगळ्यांक प्रोएक्टीव केल्या. प्रोएक्टीव कितें करपाक केल्या की जें कितें असेंब्लीन अधिवेशनान जावपाचें आहा तें पयलेंच प्रिएम्प्ट करप, तें पयलींच पोको फाल करून उडोवप. तो करपाक आमचे सगळ्यांचे एक कारस्थान आहा आनी हें कारस्थान तें आतां चालू आहा. हें हांव आतां इतल्या खातीर उलयता कित्याक म्हजे कडेन जें कितें केलां की स्पिकर थंय तांचे मिटिंगेक गेलो, हें चूक, हें एक घटनेचेर एक अत्याचार, दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. हें सांगलें म्हणल्यार ताका हांवें इन्सल्ट केलो, ताचे जातीचेर इन्सल्ट केलो म्हणून पुलीस कंप्लेंट जाली. पुलीस कंप्लेंट कोण करता, हांचो पक्षूच करता. म्हळ्यार कितें करूंक सोदता तुमी. इवन इफ दीस इज इंटिमिडेशन, इट इज अ व्हेरी चायल्डिश इंटिमिडेशन. अरे आमच्या असल्या मनशांक पुलीस कंप्लेंटीचेर भिवयतले तुमी, आमी खंयचे ते कालचे पोर म्हणून धरले तुमी. हें कितें जातलें. पुलीस कंप्लेंट जाली आनी हांव भितलो, हांव उलोवपाचो बंद जातलो त्या दिसा. ओ कोण दाणे घेवन भायर दवरतो एसेंब्लीचे भायर. तशें भिवन आमी हांगा आयिल्ले आहा. हें पयलीं तांणी चिंतूंक जाय. हें गोंय म्हणटा तें फुडें बरें फुडें पावलां आनी सगळे लोक शिकल्यात. सगळ्यांक खबर आहा ह्या जातीचो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो मुद्दो हांचे जातींच्या लोकांनी कोणें काडूं ना थंय. ते काडलो हांवें. ते जातीकूय खबर आहा भरपूर. गोंयचे मूळ गोंयकार म्हणटा तांकां स्थान मेळूंक जाय, तांकां प्राधान्य मेळूंक जाय पॉलिटिकली पसून. हाजो डिमांड करपी पयलो पक्ष आमचो. आमकां आनी सांगपाची गरज ना. आनी हें जें कितें करता पळय इंटिमिडेशन हें पसून चायल्डिश. हें सगळें आतां ह्या दिसांनी पॉलिटिकल बिहेवियर चायल्डिश जावपाक लागलो. तो म्हाका एक कॉमीक दिसता. इतली आमी मॅच्युअर डेमोक्रेसी म्हणटात, इतले आमी फुडें पावला म्हणटात, गोंय म्हणटा ते प्रोग्रेसीव प्रदेश बी म्हणटात, इतले आजून सगळे चायल्डिश, रिएक्शन्स आर चायल्डिश. सो हो सरकाराचो बेसीक तांचो जो एटिट्यूड आहा हो एटिट्यूड आमकां दिश्टी पडटा. आतां पेडण्यां जेन्ना गेले तर पेडण्यान एक इशू आहा की 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर CISFाक दिल्लें आहा. जंय 6,000 CISFची घरां येवपाची ना. 6,000 घरां आनी 4 लोक अशें तूं धर जाल्यार 24,000 लोक जातले CISF कार. म्हळ्यार पेडणे कार म्हणून आशिल्ले ते वतले आतां CISF कार म्हणून जातले. आनी तांचो भितर सरपंच जावंक शकता, तांचो आमदार जावंक शकता. ही परिस्थिती आहा. सरकाराक हाचेर कितें उत्तर आहा तें पळोवया. तुवें हॉस्पिटलान खंय 4दा पेंट मारलो. आतां जीत हाका मेळ्ळा, कोणाक मेळ्ळा, आमचे विश्वजिता. आतां देव जाणा पेंट परतो मारचो पडटलो काय पेंटा शिवाय तो सुरवात जातली. घरां चड करून बहुजन समाजाची घरां.
ही एक रिसंट हायकोर्ट ऑर्डर चड करून तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड वायडनिंग जे केला ही घरां सगळीं धोक्यान हाजे खातीर गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसपाक जाय. पॉलिसी म्हणटा ती एक जनरल रेग्युलरायझेशन सांगूंक जावचें नाही. हे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडा खातीर तुम्ही कशे रेग्युलरायज करतले आमचे स्थानिक गोंयकारांची घरां ही पॉलिसी हांव मागतलो. इलेक्ट्रॉनिक सिटी म्हणटा ती सिटी तयार जाल्या पूण रस्तो ना. सिटी विदाउट रोड हे पेडणेचो आमचो कितें तो विकास. अनएम्प्लॉयमेंट इतलो वाडला की पेडण्या आंध्राचे लोक चड दिसतात, पेडणेकार कमी दिसतात एअरपोर्टार पावले. एकदां आमचे मानादीक तेन्नाचे सभापतीन गोंयकार लंडनच्या एअरपोर्टाचेर उलयल्लो आनी हांवें म्हणिल्लें की मोपा एअरपोर्ट म्हणटा तो लंडनाक सारको तरी करा म्हणून. लंडनच्या एअरपोर्टार गोंयकार चड दिसतात पूण मोपा कमी दिसताले. आज तीच परिस्थिती आयिल्ली आहा. सिवरेज नेटवर्क आता पेडण्या म्हणटा थंय 300 FAR पसून दिल्या. म्हळ्यार पेडणे म्हळ्यार सिटी जाल्ली आहा. नांव पडूंक ना सिटीचे पूण अदरवायज सिटी सगळे झोन दोंगर बिंगोर सगळे कन्वर्ट जाल्ले आहा. थंय सिवरेज कनेक्टिविटी मिक्स जेन्ना ह्युमन एक्सक्रिटा असो फ्लोट जावपाक लागतलो दिल्लीवाल्याचो तेन्ना स्थानीक मनशाक कळटले कितें तें. तिराकोल ब्रिज म्हणटा अजून इनकम्प्लीट आहा. तो गोल्फ येवपाचो म्हणून गोल्फूय गेलो पूण ब्रिज थंयच आहा. लँड लुजर म्हणटा तांकां अजून मेरेन आज मेरेन न्याय मेळना आनी सरकारा कडेन कोजंट कितें पॉलिसी आहा ही काडची पडटली. लँड लुजर म्हणटा तांकां मोपा लँड लुजर आनी तो रस्तो वायडन करपाक लँड लुजर खूब कडेन लँड लुजर आहात. बार्देजांत आमकां एका बाब लोबो म्हणून जो आहा जो बरो बोबाटो ताणें एक हें म्हणलां की बाबा होल्डिंगां येतात देवळाचे लागीं आनी होल्डिंगाचेर बिकिनी घालून बायल्यो दिसता. हे सरकार पळयना तेन्ना म्हाका हें विचारचें पडलें की सरकार पळयता कितें तें. घरां पिना आनी थिवी मतदारसंघात मुट्टली म्हणून जो नोटीसी धाडल्या आनी चड करून खंयचे राम मंदीर जें आहा तें पसून मुट्टलें म्हणटा. राम राज्य म्हणटा आमी राम मंदिराचेर पिक्चर काडटा एक दुसरे सायडीन राम मंदीर म्हणटा पूण डेमोलिशन काडटा. कसलें राज्य पळय बीजेपीचें. हें ताणें उत्तर दिवचें की राम मंदिराक नोटीस धाडल्या आनी खंयचे आनी राम मंदिराचेर पिक्चर काडटात. गड्डे नाक उडया तुमी. हे दीस आयिल्ले आहा तुमचे आनी हे मंत्र्यान रोखडेच आमी ते एक इशू काडिल्लो एक ब्रिजाचो ताणें थंय वचून विजीट केलें बाब निलकंठान आनी सांगलो तो ब्रीज रोखडो जातलो म्हणून. तो ब्रीज हांव मागता तो GSIDC प्रोजेक्ट हांव पयले आमदार आसतना प्रोजेक्ट केल्लो ताजो सगळें पास जाल्लें काम जाल्लें ताजो फोरक्लोजर जाल्लें आहा. तो टेंडर रिवायव जावचो म्हजो डिमांड आहा. म्हापशा म्युनिसिपालिटी म्हणटा ती सारकी अशी नवीच म्युनिसिपालिटी. थंय कितें ते एक मनशा कडच्यान हावस टॅक्सूय घेतात आनी रेंटूय घेतात. डबल टॅक्सेशन बी आसता थंय पूण म्हापशेकार म्हाका दिसता कितें दिसता तांकां कोता घेतात. अंजुणा पुलीस ऑफिसर जे आहात पुलीस जे बारीक पुलीसमॅन आहात ते 5 वर्सां 10 वर्सां कांय जायना तांकां कोण ट्रान्सफर करना. ते सरकारी जामय जाल्ले आहा. ते सगळें कलेक्शन ते करतात. मंत्री येता मंत्री वता SP येता SP वता ते थंयच उरतात. कित्याक कलेक्शन हाडून सगळें तांचे कडेन दितात. सो ही स्थिती आहा. बार्देजांत उदक आतां अंजुणा बिंजुणा इतले दिल्लीवाल्यांनी हाडला ते म्हणटात लोक थंयचे की तुमी येतना उदकूय घेवन या म्हणून. आमचेशें उदक वापरता काय म्हणून. जमनी आमच्यो खाल्यो सगळें खाल्लें पूण उदकाक पातिशेट जाल्ले आहा. आनी ज्यो महिला BJPक अदरवायज मत मारतात त्यो महिला सगळ्यात मोठो ताळो करून बोवाळ म्हणटात की आमी उदकाक पातिशेट केल्या. दिवचले चोडणा फेरी बोट इशू आहा. हांगा टायमींग सारकें ना. आतां रो आयल्या. रोय बी एक PPPचे व्हडलें कारस्थान आहा ताजेर आतां उलयना हांव. ते उलयल्यार ते तयार जातले पयलींच. ही रो म्हणजे ती केदी व्हडली टॅक्नॉलॉजी ती सांगपाक. ती केदी व्हडली टॅक्नॉलॉजी न्ही कशी की हांव ती एसेंब्लीन सांगता. उदक खंय थंय मया कोयरा म्हणटा थंय ऑल्टरनेट डे की हर घर जल बी तशें जालें. ताणें क्लियर केल्लें आहा. आज मेळचें ना. आज मेळ्यार परं दिसूच तसो केल्लो आहा. थंयच्या लोकांनी बी बरे भशेन ते एडजस्ट जाल्ले आहा. ऑड एंड इवन बी केजरीवालान स्कीम हाडिल्ली पळय तशी ताणें उदकाक स्कीम केल्ली आहा.
मया. आता मया गांवान जंय शेतकऱ्यांक इफेक्ट जाला बिकॉज ऑफ मायनिंग ऑपरेशन. शेतकऱ्यांचे एक कंप्लेंट आहा की 600 शेतकरी चौगुले आनी वेदांता फटयता. ते म्हणटा पयलो डेपो जो आशिल्लो तो डेपो सगळ्यांची बरी कुयदाद घेतालो. डेपो बरो, वेदांता आनी चौगुले लुटतात आनी शेतकऱ्यांक लुटतात. दिस इज बिकॉज ऑफ मायनिंग ऑपरेशन एंड पीपल हू हॅव लॉस्ट देअर बेसिकली कॉम्पेन्सेशन फ्रॉम मायनिंग कंपनीज फटयलेले आहा. इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज म्हणून येता. हे कोणाचे लॉ कॉलेज म्हणून खबर ना, पूण थंय तांणी लोकांचो ओपोज आहा. ही जी कॉलेजां येतात पळय कॉलेजान कितलो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातलो. नाजाल्यार आमची युनिवर्सिटी कशी ती युनिवर्सिटी आतां केरला इम्पोर्ट जाल्ली तशी तर ही आतां कॉलेजां येवपाक लागली जी भायल्यान हाडटाले लोकांक. थंयच्या लोकांक तांच्यो स्प्रिंग्स कावर जाल्ल्यो आहा. तांचे सगळ्यांचो ओपोजिशन आहा पूण थंय ती कॉलेज हाडून ते फुडें सरले. 70 फॉरेस्ट रायट रेग्युलरायजेशन जायना. नवोदय इश्कॉलाचे वाळपयचो इशू हांव काडटलो. तिसवाडीन हांगा जे आमचे फोंतायनल एरियेन जे त्रास जातात लोकांक जंय कांयच स्मार्टनेस तुका दिश्टी पडना. क्लिनलिनेसाक प्रायज मेळना पूण त्रास तांकां चालूच आहा. ताजेर हांव तांकां प्रश्न करतलो. स्मार्ट सिटी म्हणटा ती स्मार्ट जावपाची पूण इट इज मेड बाय स्टुपीड पीपल. यू कांट एक्सपेक्ट अ स्मार्ट सिटी फ्रॉम स्टुपीड पीपल. अनएम्प्लॉयमेंट हो मेजर इशू आहा. नॉर्थ गोवा कलेक्टरेटान रेड टेपिझम इतलें वाडलां की सगळ्या कडेन एजंट, सगळ्या एजंट नवे प्लेस जाल्ले आहा. चली जे आशिल्ले ते चेंज जालां पूण नवे कोण आसाच म्हणटात ते चली भरपूर घेवन गेला अशें आयकूंक येता. मुर्मुगांव तालुक्यांत जर तूं वतलो जाल्यार तूं चंद्रार गेल्ले भशेन वता. सगळे रस्ते कंप्लीट काबार जाल्ले आहा. म्हाका दिसता मुर्मुगांव जे कोण निवडून बी येतात ते आयदर मुर्मुगांव रावनात वो ते अशें करून फार्म हावजांनी बी ह्या सायडीनूच रावतात. रस्त्याची परिस्थिती कशीच कळना. मिड डे मील हेल्पर म्हणून आहा ताका सॅलरी दिता सरकार. अंत्योदय तत्वाचो सरकार 1000 रुपया 1000 रुपया म्हयन्याक. ह्या आयच्या आमच्या जमान्यात 1000 रुपया सॅलरी मेळटा. सरकारान नाम सारकें मिड डे मील हेल्पर्स. हे अंत्योदयाची आमची परिस्थिती. डेव्हलपमेंट विकास जाता पळय तो मुर्मुगांव विकास असो आहा की एक फुटबॉल ग्राउंडाचे गोल पोस्टाच्या सायडीन गोल पोस्ट आहा. ग्राउंड गव्हर्मेंटाचो ग्राउंड गोल पोस्टा सायडीन सिवरेजीचो चेंबर बांदला. म्हळ्यार पळय कितलो विकास खंय पावलो तो. फुटबॉल ग्राउंडान भितर विकास पावलो. चिंता तुमी आतां ही परिस्थिती आमची. पूण फुटबॉल खेळपी वास्को कितले उरले ते प्रश्न आहा. थंय आतां थंय दुसरे कितें गिली दंडा खेळपी पावले आसतले कळ्ळें तुका. फुटबॉल कमी आसतले कित्याक ना जाल्यार फुटबॉल ग्राउंडान भितर गोल पोस्टाच्या सायडीन चेंबर कोणें मारलो आनी कसो तुमी मारून दिलो. आमचे फातोर्डा आशिल्ले जाल्यार तुका उलटो हें बांदून दवरपाचें लोकूच. सो KTC बस स्टँड फावंडेशन स्टोन तांणी ले केल्लो 2016 107 कोटीचो प्रोजेक्ट. अजून कांय जायना. वास्को फिशिंग जेटी गडकरीन घाल्लें फावंडेशन 100 कोटीचें कांय जायना फुडें. मनोहर पर्रीकारान 36,000 crores प्रोजेक्ट दिल्ले गोवा शिपयार्डाक. एम्प्लॉयमेंट जातलें आनी तांणी सांगिल्लें की 8,000 ते 10,000 एम्प्लॉयमेंट जातलें. एकूय मनशाक गोंयकारांक जॉब मेळना. चिखले हॉस्पिटल म्हणजे रिफरल हॉस्पिटलूच उरना. चड करून हॉस्पिटलांची केल्या ती सगळी रेफरल हॉस्पिटल. ती हॉस्पिटलां कांय चलना. गोळसो म्हणटा तो सगळो जो पोटेन्शियल आहा वास्कोचो तो काबार करता गोळसो. वास्को ही एक परहॅप्स ओनली सिटी जंय दिसाक एक 5 लोक आपल्या बिझनेस ट्रेड लायसन्स आहा ते सरेंडर करतात. खंयच्याय म्युनिसिपालिटींत तूं वच सामकें सांग्यार वच, सांकळे वच, फोंड्या वच, मडगांव वच, खंय तरी मडगांव जाल्यार 10 जाण एप्लाय करता आसतले ट्रेड लायसन्साक. वास्कोन दिसाक 5 जाण सरेंडर करतात. आनी कोण सरेंडर करता फक्त गोंयकार न्ही. गोंयकार गेलेच. गोंयकार थंय मॅग्निफायिंग ग्लास घेवन सोदचो पडटा. हे जे कोण मुखेलमंत्र्यान इन्वायट केल्ले पळय कोण रे आमचे मारवाडी भाऊ ते पसून सरेंडर करतात.
पण ही परिस्थिती कोळशान केल्या त्यांना इतले पातीशेर केले वास्कोकारान जावन तितून कोळसो फुलो ना. काणकोणात खूब इश्यूज आहात. हे इश्यूज हांव पयलीं काणकोणचे काडटा इतल्या खातीर कित्याक म्हजें रिलेशन माननीक सभापती कडेन बरें आशिल्लें. इतलें बरें की ताज्यान ते इश्यू काडूंक जायना म्हणून हांव काडटा. सो तशें आमचें रिलेशन सारकें बेस्ट रिलेशन. आनी ताणें बी इश्यूड ऑल्सो बी थँकफूल की हे इश्यूज आमी काडटात आनी ताका केन्नाय टार्गेट करूंक ना आमी. सरकाराक टार्गेट केला. ताकाय जर उलोवंक मेळटलें जाल्यार ताका टार्गेट करपाचें. आनी ताका खबर आहा हो सरकार कितें तो. हो सरकार कितलो घातकी तो आनी बीजेपी कितली घातकी ती. नाजाल्यार ताका तिकीट दिनाय कित्याक केली. हाजे पयलीं बीजेपी जर अशी मानताली की शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचो लिडर एक खडेगांत बाब रमेश तवडकर लिडर म्हणून जाल्यार तिकीट कित्याक दिनाय केली. सांगली मरे त्या बीजेपी वर्करांनी की आमी इतलो मानता. हांव स्पिकराक सॉलिड मानता. हांव तुका सांगता हांव ताका खूब मान दिता. एकट्याचीच पार्टी अटेंड जर केल्या आज मेरेन ती स्पिकराची पार्टी. हांवें केन्नाच खंयच्या गव्हर्मेंटाच्या फंक्शनाक पळयला म्हाका केन्ना च्याचे पार्टीक केन्ना पळयला. हांव फक्त स्पिकराच्या पार्टीक च्याचीच न्ही ती कॉपूय आसलें तें घेवन बशिल्लो हांव. कित्याक बसलो कित्याक हांव ताका मानता म्हणून बशिल्लो. इतले मानून ताजे इतले इश्यूज आहा ते इश्यूज हांव काडटा. हे ताका टार्गेट करपाक न्ही तो एफिशियंट आमदार न्ही अशें न्ही. हे इश्यूज ते गांवांचे आसात. आनी हे लोक जे सांगता की आमी शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटी कितले मानता आनी ताका पासून घात केल्लो आहा पयलो. आनी ताका ताची गॅरंटी ना. तो आतां कित्याक मिटिंगेक येता कितें सांगूं जायना. हे आतां सगळ्यो तिकेट्यो फातोडेच्यान मेळटल्यो म्हणटात. फुडली आपली तिकीट गॅरंटी ना म्हणून हें ताकाय दिसता आसतलें. नाजाल्यार सदानंद तानवडे कित्याक म्हणटा की आपल्या वेळार तो येना आसलो म्हणून. पळया बरें टीव्हीचेर काडा तुमी. सो एक हांव बीजेपी कडेन मागता की सेशन बरे भशेन जावं. लोकांचे इश्यूज सॉल्व करपा खातीर हें सेशन आहा. थंय तुमी प्रिएम्प्ट करून आपली तकली हुशारी ती प्रदेशाध्यक्षाची नवी हुशारकी बी वापरपाची गरज ना. ती आमी तिन्ना पळयल्या फातोर्डा कितें सुशेगाद तें सेशन जावं न्ही. त्या सेशनात लोकांचे इश्यूज सॉल्व जावं न्ही. आनी सरकारान जाय जाल्यार क्रेडीट खावनी ताका कांय प्रॉब्लेम ना. क्रेडीट जर कोण घेता आज जितान क्रेडीट घेतलें की आपूण हें काम केलें हांव ताका हांवूय ताजो जय जयकार करपाक तयार. कित्याक मुद्दो इतलोच आशिल्लो की आमी थंय गेल्ले लोकांचे इश्यूज आयकून ताका सुटावे करप. ते जे प्रॉब्लेम आहा ते सुटावे करप. ते जर जाता तांचे कडच्यान जाता जाल्यार बरें जाता. पूण आमचे तोंडाक तुमी लॉक घालतले वो आमकां डिवायड करतले कोण कितें उलोवंक तशें तें जावचें ना. दॅट चायल्डिश एक्सपेक्टेशन. सो काणकोणच्या इश्यूचेर हांव चड उलयना कित्याक स्पिकराक वायट दिसूंक जायना. पूण ते इश्यूज जर ताका दिसलें आमी कोण ताजो काडना तर तांचे तेंय करूं येता. हे विजयान काडले ते इश्यू दाजीन काडचे. दाजी जर वास्को सोडून काणकोणचे इश्यू काडटा जाल्यार बरें व्हेरी गूड काडचे ताणें. वास्कोचे ताजे इश्यूज हांव काडटलो. हांव कोणाकूच सोडचो ना. आनी फुडें सांगता हे जर उलोवंक दिलें ना हे जे इश्यूज घाल्या ते जर डिस्कस जावपाक बंद उडयले जाल्यार हाजो पोस्टमॉर्टम करपाक परते ते गांवांनी वतलो. व्हडलें कांय न्ही आमी नेकार आहात. परते वचपाक कांय व्हडलो प्रॉब्लेम ना. परते वतले आनी परते गेल्यार रिस्पॉन्स कितें जातलो तो आमकां कळटलो. नवे वर्सा मेरेन उदक इतले मेरेन पावतलें ती तुका हांव गॅरंटी दिना. आनी एक आमकां 100% गॅरंटी आहा जे म्हणसर हो सरकार आसा हो मुखेलमंत्री आनी हो प्रदेशाध्यक्ष आहा प्रॉब्लेम आनी इश्यूज म्हणटे आपशींच जातले. ते आमी आनी सोदपाची गरज ना. तेच प्रॉब्लेम करून दितले. आतां तुमकां हांवें दोन सांगले. IAS ऑफिसरांक कितें कळटा काय IAS ऑफिसरांक कोणें पोस्ट केलें तो मुखेलमंत्र्याचेर डायरेक्ट अटॅक करता प्रदेशाध्यक्ष. कोणाचेर अटॅक करता म्हणजे हांवें पोस्ट केल्लें ना. मागीर दुसरे तो सांगता कसली पॉलिसी कितें कळटा रेग्युलरायझेशन तें कितें सेटबॅक म्हणटा कितें काय म्हणटा. आमकां कोर्टान सेटबॅक मेळटा. कोर्टाचेर सेटबॅक आन्सर दिवपा खातीर हे सेटबॅक काडले हांवें. काय सेटबॅक म्हणल्यार काय ना. खंय आसा थंय त्यो जमनीचेर बांदपाची. मेळी जमीन ताजेर बांद कितलेंय बांद. प्लॅनिंग बिनिंग म्हणटा ते सगळें गेलें तेल लायलें. ही जी हें जें बनाना रिपब्लीक गोंयचें केलां तें फक्त एक वोट बँका खातीर हें करूंक सोदता. आनी हे इश्यूज डिस्कस जावंक जाय. हे जर जालें ना जाल्यार आमकां अशें दिसतलें की प्लॅनिंग म्हणटा तें गोंयांत आमकां नाका. गोंय काबार करून आपलें पोट भरचें आनी आपलो मिटर चालू उरचो हो इतलोच सरकाराचो उद्देश आहा हें कळटलें. फॉर एग्जाम्पल आमी जेन्ना
कुडचड्यार गेले थंय कोल हँडलिंग स्टार्ट करपाचें आहा सगळ्या लोकांचें ऑपोजिशन आहा एनवायरमेंटल EC हियरिंग जायनासतना पब्लीक हियरिंग जायनासतना EC दिल्ली आहा शेतकरी म्हणटात की आमकां GSTच्या हाजेर फार्मिंग इक्विपमेंटाचेर GSTचो इश्यू आहा कुडचड्यार इतलें डेव्हलपमेंट आनी केलां STP हे ते घाला एदी व्हडली सिटी न्ही ती कुडचडे म्हणजे लायक अ मोफुसील टावन सेप्टीक टँकान जाता हाजिल्ले म्हणटाले आमकां हे सिवरेज सिस्टम घालून बिलां वाडोवन आमी खंयच्याच फारीक करतले आमी हो तांचो इश्यू जाला थंय मनोहर पर्रीकारान सांगिल्लें की गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घाला तुमकां टॅक्स लागचो ना म्हणून मनोहर पर्रीकार गेलो आमचे उतरय गेले आतां तो टॅक्सूय लागलो आनी ट्रिटमेंटूय प्लांट आयलो आनी सगळे गोंयची गार्बेज तांकां घेवची पडटा तर हे इश्यूज आहात हॉस्पिटल खंय थंय डिलिव्हरी फक्त मंगळारा जाता भायर हांव चड गायनेकॉलॉजिस्ट न्ही रे पूण कुडचड्यार जर तुका डिलिव्हरी करूंक जाय जाल्यार तूं मंगळारा वचूंक जाय अशें आहा ना म्हणून सांगचे तांच्या आमदारान सांगचे जाल्यार हेल्थ मिनिस्टरान सांगचे हें म्हाका लोकांनी सांगिल्लें आहा की डिलिव्हरी जर जातली जाल्यार कुडचड्यार फक्त ट्युजडे ट्युजडे जाता गव्हर्मेंट हॉस्पिटल तेच नवें हॉस्पिटल फोंड्यांनी बी तशेंच आहा फोंड्याच्या ID हॉस्पिटलांत तूं गेलो जाल्यार तूं सारको DC मेळटा म्हणटात तुका थंय गेल्यार तुका डेथ सर्टिफिकेट मेळटा अशी तांकां गॅरंटी जाल्ली आहा रेफरल हॉस्पिटल जाल्लें आहा शिरोड्या उदक ना कदंबा बस सर्वीस सावड्डेच्यान फोंड्या ना लिगल गाडी काबार केल्ले आहा भायर उडयल्ले आहा हांगा फोंड्या ट्रक टर्मिनस थंय जाय तो ट्रक टर्मिनस ते करनात सावय वेरेचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट जायना तो कोणा कडेन जो ट्रॅफिक जॅम जाता तो कोणी मदीं जर घुसपलो जाल्यार तो खंवसलोच तो कसो ट्रॅफिक जॅम जाता ती तकली कशी सरकार लायना थंय कितले मंत्री जाले आतां एक मायनस जालो 3 मंत्री कितले आतां मंत्री घालचे थंय हे येदोसो सादो 2 पयशांचो इश्यू सॉल्व करना हें म्हाका दिसता उत्तर दिवंक जाय सांगे म्हणते एग्रीकल्चर एरिया पूण शुगर केन फार्मरांक सरकाराचो कसलोच सपोर्ट ना फार्मर म्हणटात की आमकां भरमसाट पावर बिलां येतात डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान केसी पायल अप जातात नेतुर्ली म्हणटा थंय विलेज पंचायतीन प्रोजेक्ट्स फारीक केले आहा पूण काम कांय ना थंय एक रिपोर्टराचें हॅरेसमेंट जाता त्या रिपोर्टराचें बी तुमी मातशें हें करूंक जाय कित्याक तुमचो भाव तो एक SP म्हऱ्यान बशिल्लो सावथ गोवाचे SP म्हऱ्यान बशिल्लो आसतना SP क्रायमान ताजेर ऑफेन्स रजिस्टर केली इन दॅट टायम पण तो बसला SP सावथा म्हळ्यार SP क्रायम पणजेच्यान ताजेर केस करता म्हळ्यार हें तूं पळय कसली दादागिरी चल्ल्या मुंतेर बरो आशिल्लें म्हणटा आयकूंक गेलो जाल्यार संजीवनी शुगर कारखान्याचेर उदक सोडना आतां ते जमनीचे सगळ्यांचो गळो आहा मायनींग डिपेंडंटांक प्रायोरिटी मेळपाक जाय मायनींग लीज ज्यो ऑक्शन केल्या थंय तांचे धंद्याक प्रायोरिटी मेळपाक जाय हो हांव डिमांड करता साश्टीन खूब इश्यूज आहात साश्टीन मेन म्हणल्यार आमचे ते सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणून आहा ते सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 3 फ्लोर एम्प्टी आहा ते नर्सिंग कॉलेज करतले मेडिकल कॉलेज करतले अरे कोणे मागूंकूच ना हांव तुमचो आमदार आमकां जाय हॉस्पिटल कॉलेजा कोणे जाय मागली खंयचे नर्सी कोणाक बंद करूंक जाय म्हाका कळना आतां बेड घालन ते पेशंटाक बसय मरे पेशंटाक व्हीलचॅराचेर बसयतात सो हांव स्ट्रॉंग डिमांड करतलो की हॉस्पिटल शूड बी हॉस्पिटल नो मोर नर्सिंग कॉलेज म्हणजे काय नाका म्हणपाक हॉस्पिटल इक्विप करा आनी ते चलया एम्स करून हांवें तेन्ना डिमांड केल्लो लोकसभा इलेक्शनाक तांचो मंत्री आयलो ताणें सांगलें आमी एम्स करता तो जो म्हाका मेळिल्लो ताणें सांगलें एम्स बिम्स कांय जावचें ना कितें जावपाचें आहा तें हॉस्पिटल जावपाक जाय हो म्हजो डिमांड आसलो साश्टीन खूब इश्यूज आहात सगळे हांव सांगूंक वचता पूण आमचे रवींद्र भवन आहा तें कला अकादेमी जावपाची शक्यता खूब आहा रवींद्र भवन चलयता ते मनीस कसलेच अकाउंटेबिलिटी दिवंक सोदना कितें जाल्यार PWD दिसान लोकांक तियात्रां पळोवंक जाय पावसाच्या दिसांनी तियात्र पळोवंक मेळटलें वो ना हें गॅरंटी रवींद्र भवनाचें एडमिनिस्ट्रेशन दिना ते म्हणटा PWD सारकें अशें इरिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन यू हॅव टू बी अकाउंटेबल
तुवें जर बंद उडयना जाल्यार तूं कळपा जाय तें केन्ना सुरवात जातलें तें तियात्रिस्टांच्या खातीर आनी तियात्र मुव्यांच्या खातीर हांव हें उलयतां यू कॅनॉट बी अशें हें कला अकादमी भशेन तें हें न्ही तें ताजमहाल न्ही तो फायनली इट इज जस्ट अ कन्स्ट्रक्शन यू हॅव टू नो वेन इट्स गोइंग टू बी डन मडगांव एक मास्टर प्लॅन म्हणून केला मडगांवच्या लोकांक दिसता तो मास्टर्स प्लॅन म्हणून त्या लोकांक कोणाक घेवंकूच ना खंय कॉन्फिडन्सान तितलेंच न्ही तांच्या आमदारान स्टेटमेंट मदूं काडलो की मास्टर प्लॅन करपाक लोकांक विचारपाक गरज ना लोकांक विचार नासतना करता तो प्लॅन खंयचो तो मास्टर प्लॅन हो हें हाजेर म्हाका स्पश्टीकरण हांव सरकारा कडेन मागतो नॉर्थ पेन सिवरेज प्रॉब्लम खूब इश्यूज आहात सो हे इश्यूज साश्टीकरांचे म्हळ्यार आमकां म्हणजे लागीं इश्यू ते सगळे आमी काडटले एकूच म्हाका तुमकां सांगूंक जाय म्हणटा तें अशें की हें सेशन बरें जावचें सगळ्या खातीर रुलिंगा खातीर ओपोजिशना खातीर आमी जे लोकां मदीं इश्यूज आयकून घेतल्या हे इश्यूज आमकां रेज करूंक जाय लोकांचें बरें जावपाक सरकारान हातूंत आदार करचो सभापतीन आदार करचो आनी भायल्यान लोकांनी उगीच बॉब मारची न्ही बॉब म्हणटी आनी पार्लमेंटची उगी बोवाळ घालचो न्ही तो बोवाळ घालून कांय आमचेर असर पडचो ना इंटिमिडेशन जर करूंक सोदता देन इट इज अ व्हेरी चायल्डिश इंटिमिडेशन ते चायल्डिश इंटिमिडेशन इज नॉट गोइंग टू प्ले एनीथिंग वन थिंग आय एम ओनली पॉइंटिंग आउट फ्लॉज ऑफ द गव्हर्नमेंट टुडे आय हॅव पॉइंटेड आउट हाऊ द बीजेपी इज वॉन्टिंग टू ऑक्युपाय बोथ द स्पेसीस how the BJP wants to control the narrative that the BJP is speaking the language of the opposition and the government is also BJP. अशें जावंक शकता तुमी आयकलां आसतलें जेन्ना एजिटेशन जालें दोतोरांचें GMC तेन्ना BJP पार्टीचो स्टँड कितें आशिल्लो आमी दोतोरां बरोबर आहा अरे आनी मंत्री कोणाचो सो हातूंत प्रॉब्लेम कितें जाला एडॉप्टेड आनी ओरिजिनल एक क्लॅश आहा बीजेपीन आतांची बीजेपी काँग्रेसिफिकेशन ऑफ द बीजेपी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट सो देर इज दीस इश्यू ऑफ ओरिजिनल आनी एडॉप्टेड सो ओरिजिनल कोण आहा तो म्हणटा की आपल्याक मातसो रायट चड आसूंक जाय आशिल्लो पूण पोझिशन घेवन बसला एडॉप्टेड सो ओरिजिनल आहा तो म्हणटा की आपूण लोकां बरोबर आहा लोकां बरोबर आहा म्हणल्यार कोणा बरोबर आहा आमी लोक ते ओपोजिशनान आहा ते सो तूं आमचे बरोबर आहा सो दामू नायकान जें कितें थोडें उलयलां ते सगळें आमी जें उलोवंक जाय आशिल्लें तें तो उलयता सो इन अदर वर्ड्स देर इज एन इम्प्लोजन विदीन द लोवर इंजिना भितरूच फायरींग चालू आहा आनी क्रॉस फायरान मेन ऑफिसर मरपाचे आहा हे कोण हे ऑफिसर हे घडसाबयल जावन सायन मारतात पळय कोणाचेर हें कर तें कर हे ऑफिसर त्रासान पडपाचे आहा म्हणून हांव ऑफिसरांक पळय अलर्ट करता असेंब्लीन सांगपा खातीर कितें फोटीच्यो रिप्लाय दिल्यो उगीच तांचे पोचोवपाक गेले तुमचे केसी येतल्यो आनी रिटायरमेंट जातकर पुलीस स्टेशनाक उबे रावचें पडटलें ही परिस्थिती जावपाची आहा खूब ऑफिसरांची कितेंय सायन मारतात ताणें सांगलें म्हण तें सांगलें म्हणून तें चलना आतां आनी तें विसारचें न्ही म्हणून तो लोक आयुक्त ना पूण लोक आयुक्त आशिल्लो म्हणून कितें व्हडलें दिवे लायन आशिल्लो तोय तो तांचो तसलोच हाडिल्लो जाणिलो पूण सांगता तुका हांव ही मेन परिस्थिती आहा आनी ही परिस्थिती बिकट आहा ही गोंय राज्याक सोबना तशी आहा आनी ताचे खातीर आवाज काडचो पडटलो आनी हांव आवाज काडटलो थँक्यू विचार बाकीच्या ऑपोजिशन पार्टी कॉर्डिनेट करतले तुमी ते सांगलात पळय ते इशू करपाक आतां कॉर्डिनेशनाचें हांवें तुका एक सांगलां की कॉर्डिनेट करून आमकां ऑलमोस्ट 50% यश मेळ्ळा प्रश्न काडपाक प्रश्न येवपाक पयले 5 कंप्लीट कॉर्डिनेशन जावंक ना आतां कितलें जातलें तें म्हाका खबर ना हांव कितें म्हजे कडेन देव उलयना हांव मनशा कडेन वचून कितें करूंक जाता तें पळयतलो देव सांगूंक शकता तुका फुडें कितें जातलें तो पार्ट म्हज्यान सांगूंक जायना पूण जाता तितलें कॉर्डिनेट करून लोकांचे समस्या काडप आनी सरकाराक एक्सपोज करप हे सगळ्यांचो हेतू आसूंक जाय आनी आसतलो अशें म्हाका दिसता कुमुंदार लँडाचो इश्यू आसा तो तुमी कशें टॅकल करतले ना कुमुंदार लँडाचो एक्झॅक्ट जें तें लेजिस्लेशन ते हाडूंक सोदतात तें कितें तें पयलीं पळोवया ताजो तो इश्यू कुमुंदार म्हणजे तें एज ओल्ड इन्स्टिट्यूशन कुमुंदारीन रावता ते लोक स्थानीक मनीस जे आहा तांकांय न्याय मेळूंक जाय पूण कुमुंदारीचे जमनीचे दोळ आशिल्ले सरकार तांकांय तितलो वाव दिवन कांय फायदो ना सो तें जें कितें बील येता ताजेर आमचो रिस्पॉन्स सारको आसतलो वी वील डिस्कस विथ एवरीबडी इन्क्लुडींग द कम्युनिटीज कन्सर्न
आमचे भितर बाब कार्लोस आल्वारिस who's a senior counsel and who knows better of Commander Bell. कित्याक ताजो बापूय बी आमचे मडगांवचे कॉमिंडरचो हेड आशिल्लो. म्हाका दिसता ही इज इन अ बेटर पोजिशन टू आन्सर कॉमिंडर रिलेटेड इश्यूज देन मी. विजय एक खूप इश्यू आसा पूण हांव एकूच विचारता तुमी म्हळें की सो कॉल्ड एजंट 1 लाख रुपया फॉर गिविंग लायसन्स रेंट कार. पूण फाटीं असोच एक इश्यू जाल्लो की अशेच पयशे घेताले जॉब्स दिवपाक. तो मागीर इश्यू मोठो जालो आनी तो नाच जालो. आज तो इश्यूच ना. अशें करून हे इश्यू ना इश्यू ना न्ही. जे कोणाक तोपी पडले सरकाराक म्हणजे डायरेक्ट हात चड करून मुख्यमंत्र्याक हांव उलो मारता. लोकां कडल्यान कॅश पयशे घेतिल्ले कॅश 1 लाख रुपया पर हेड. एक एजंटान मडगांवान मिनिमम 250 ते 300 लाख कडल्यान पयशे घेतले. म्हळ्यार कितले जाले 30 कोटी रुपया जाले. तर कितले जाले 30 कोटी 3 कोटी जाले. 3 कोटी जाले. अशें हें फकत हांव तुका मडगांवचें सांगता. अशें भरपूर आहा. लोकांनी थोड्यांच्यो गाडयो आयल्या ते हे फारीक करता कितें ते इन्स्टॉलमेंट फारीक करता. पूण ते हांचे लेटर मेळूंक ना म्हणटा तांकां मेळूंक ना. ते म्हणटा पार्ट पयशे आमी मंत्र्याक दिले. मंत्री म्हणटा राम मंदिराचेर पिक्चर काडटा. सो हे उत्तर लोकांक हांव मागता तुजे कडेन हें जर जायना हो इश्यू जर बेगीन रिजॉल्व जायना त्या लोकांक लिस्ट काडून तांचें नांव सांगचें पडटलें. आतां कॅश घेतल्या म्हणटकर कितें तांकां दिसता कॅश म्हणल्यार पचलें म्हणून. कॅश म्हणल्यार पचना. कॅश पचून अकाउंटेबल कोणा कडच्यान मागून घेतिल्लो पयसो आसता. इफ somebody certifies that money is not black money, then giving cash is also not wrong. Why you took cash? Why did the government appoint such agents to collect money? Why was this done in a cartelization? कित्याक केलें? There are so many questions to this, and this is coming just after the government has today declared that no more rent-a-car. Even with the present rent-a-car, most accidents are because of them. याक कोण म्हणटा हांव न्ही बाबूश मनसरात म्हणटा म्हणल्यार म्हणूना. सो तो तुमचो मंत्री म्हणटा ती वस्त हांव रिपीट करता. आनी हांव सांगता की हातून करप्शन इन्वॉल्ड पळया आतां कोणाचेर हे डिसिप्लिनरी एक्शन जाता काय फक्त गोविंद गावडेचेरूच करप काय म्हणटी कळ्ळें तुका न्ही. सो दीज आर इश्यूज. माय पॉयंट इज व्हेरी सिंपल. हांगा हातून करप्शन आसा. हातून राम मंदिराचे पिक्चर केले म्हणून ते पचूंक शकना आनी ते पचूंक दिवचे न्ही जाल्यार तुका खरें रामाचें कितें सत्य म्हणून जें कितें आसा रामराज्यान सत्याचेर आधारीत जें राज्य आसता तें रामराज्य अशें म्हणून आमचे धर्मान सांगिल्लें आहा. ते मुख्यमंत्र्यान विसरूचें न्ही. ते ताका मोवीन कितलो शिकोवंक शकता तें हांव नकळो. पुडवे घाले म्हणून उगीच रामराज्य जायना. इतके वर्सां तुका सगळ्यात भोंवलो पळय आतां हे करता आसतना तुका 2012तल्यान जो मायनिंगचो विशय आहा पळय ते कोणी सांगलें तुका थंय बाबा मायनिंग स्टार्ट जालें म्हणून? ते कितें म्हणटा 2012 आतां 25 एकल्यान सांगलें आय क्लोज मायनिंग. ते हांवें व्हिडियो दाखोवन रिजनाला घेवन सगळ्यांक पळोवन आतां रिजनाक तांचे बरोबर लॉट ऑफ वॉटर इज फ्लोन अंडर द मंदिरी आफ्टर दॅट. जालां तें अशें की जे डिपेंडंट्स म्हणून आशिल्ले ज्यांचे खातीर सरकारान पॉलिसी केल्ली ते डिपेंडंट्स म्हणून तांकां थंयच दवरल्या. आज ट्रक घेवन भायले आयल्या. जिंदाल भायलो येयला. अडानी येतलो. वेदांता येतलो. स्थानीक मनीस जो मायनिंगाचेर डिपेंडंट आशिल्लो ताका प्राधान्य दिवपा खातीर ताजो इंट्रस्ट प्रायोरिटायज करपा खातीर सरकार कांयच करना. इवन जॉब जे मायनिंगचेर आसतले ते 80% लोकांक मेळटले म्हणून सरकार कांय करना. हे मोहीचे लोक सांगतात हांवें एसेंब्लीन इश्यू रेज केलो थंय म्हाका उत्तर दिलें. सो इट इज व्हेरी क्लियर दॅट हो सरकार गोंयकारां खातीर नीच आनी हो इश्यू हांव काडटलो. गोंयांत पेंडींग मेजर इश्यूज आसात ते म्हणजे स्कॅम्स आमी म्हणूं शकता. एक म्हणजे लँड स्कॅम मागीर कॅश फॉर जॉब स्कॅम आनी आतां वाडटा तो लिकर स्कॅम. ह्यो मेजर इश्यूज एसेंब्लीन तुमी कित्याक गोंयाचेर खंय तरी आमी पळयता फाटल्या दिसांनी चडशे काय भायर सरनाले म्हणजे ऑपोजिशन उलयना जाता. सो ह्यो स्कॅमाचेर एक स्कॅम आसलें तुका खबर आहा फातोर्डा टू लंडन स्कॅम. ते एक जालें ते याद केलें. ते स्कॅम कितें जालें ते कोर्टान सांगलें. ते जालें स्कॅम पोक जालें. पोक भितरल्यान गुंडो मारून न्ही
कोर्टाची ऑर्डर घेवन कळ्ळें तुका न्ही म्हणजे जो तो आमकां बोट दाखयतलो सो तेंय बी करपाक यू हॅव टू फायट एंड यू हॅव टू बी फायटींग ऑन द सायड ऑफ द रायट एट द सेम टायम ते स्कॅम आसा म्हणून हे स्कॅमाक बी ओगी रावपी तुमी जावं न्ही कित्याक ते ना ते जाले आमी क्लियर जाले जाता ही जी तुवें काडल्या पळय उरिल्ली स्कॅमां ती आतां स्कॅम 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 चड म्हणल्यार तूं लास्टाक कितें म्हणपाचो तूं स्कॅमाक म्हणटा म्हाका आनी कांयच उलयना हांव फूल प्रोएक्टीव उलयल्लो आहा इतलो की अर्ध भाशा बीजेपीची उलयल्या की तांणी करचें तांणी लोकांक आदार करचो आनी तांणी क्रेडीट खावचें म्हणून त्या बद्दल आमकां नाका इतलें हांवें म्हणिल्लें आहा सो हांव एक ओपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ओपोजिशन अशें जावन नासतना एक प्रोएक्टीव गोंयचे बऱ्या खातीर वो आमी पब्लीक आउटरीच केलो तो आज राजकारण चिंतना आमी गोंयचे आनी गोंयकारांच्या फायद्या खातीर आमचो उद्देश आसता. विजय सर, गोवा विद्यापीठातल्या प्रश्नपत्रिका चोरीचा विषय गेल्या काही दिवसापासून गाजतो, तरी सुद्धा विद्यापीठाला नॅकचं A+ मानांकन मिळाले. पण या संदर्भात म्हणजे जो रिपोर्ट सादर झालेला आहे त्याच्यावर आतापर्यंत एकही विरोधक का पुढे येऊन बोलत नाही आणि हा विषय तुम्ही विधानसभेत आमचा पक्ष या रिपोर्ट यायच्या अगोदर आमचा पक्षच बोलतो. मी याच्यावर डिमांड एज्युकेशन डिमांड जेव्हा येणार तेव्हा तुम्ही बघा ना आता काहीतरी ठेवूया ना नाही तर सगळं बाहेरच होतं. मग दुसरा एक विषय आहे, तुम्ही काही दिवसापूर्वी म्हटलं होतं की सगळ्या विरोधकांनी एकत्र यावं म्हणून आपण काहीही करायला तयार. गेल्या काही दिवसापासून पण तुमच्या सगळ्यांच्यातली दुफळी दिसते तुमच्या. मग नेमका विषय काय की विरोधकांना म्हणजे जे बाकीचे 6 जण आहेत त्यांना विजय सरदेसाई नको आहेत की विजय सरदेसाईला ते 6 नको? आता मला कोणाचीच ॲलर्जी नाही. मी तुम्हाला सांगितलं की सभापतीची पण ॲलर्जी मला नाही. मी केवढं त्यांना क्लोज आहे ते पण तुम्हाला सांगितलं. त्यांची ॲलर्जी नाही तर आमचे म्हणजे बरोबर होते त्यांच्याबरोबर आम्ही कॅम्पेन केलं 2024च्या लोकसभेत. त्याची ॲलर्जी इमिजिएट अशी कशी येऊ शकते. म्हणजे विधानसभेत तुमची सभागृहात एकला चोरूची भूमिका नसेल, त्या पद्धतीने अर्जी घेते त्या पद्धतीने. मी अर्जी नाही, मी सांगेन मी नवीन पण नाही. मी त्या असेंब्लीमध्ये मला माहीत आहे इथे बसून कसे लोक तिथे जास्त असतात. ते आम्ही 3 टर्म झाले. हा मोबिन दुधीन आमच्याबरोबर होता पण तिथला एजंट होता फर्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्ममध्ये कोण झाला आता दिगंबर झाले ते पण तसेच होते. इथे पण ह्या टर्मला पण मिळणार मला तसं. आम्ही तयारी आहे आमची. आम्ही म्हणजे स्लिपिंग विथ द एनिमी इट इज नॉट ओनली इन द मूवीज, इट इज पॉसिबल इवन इन द हाऊस. म्हणजे बघ क्लास कसा आता फुडले 15 दिवस बिझनेस चलतो तो तुमकां दिसता की प्रिएम्प्टीव स्ट्रॅटेजी दी आसा. प्रिएम्प्टीव आसा म्हणून हांव प्रिएम्प्ट करपाक प्रिएम्प्टीव हे उलयलो. कळ्ळें? हय मातशें जर भान आहा की बाबा गोंयचे हुशार जनतेक हे सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस इलेक्टोरेटाक हें कळटलें म्हणटलें जाल्यार इल्ली लज दवरून सरकारान तें प्रिएम्प्ट करचें न्ही. कित्याक उद्देश असो आहा की हें इलेक्शन येवं नवे वर्साक इलेक्शन जावपाचें ना. तुमकां नवो प्रदेशाध्यक्ष जाला म्हणून दोलारबडी पडल्या अशेंय न्ही. तुम्ही तुमचें काम करा, आमी आमचें काम करा. पूण सगळोच स्पेस तुमीच ऑक्युपाय करतले, आमीच हें ओपोज केल्लें आनी आमीच हें सोल्युशन केलें अशें जावंक शकना. तुम्ही ओपोज जर करता जाल्यार तुम्ही सरकाराक ओपोज करता आनी सरकार तुमचो हें क्लियर सांगा. कळ्ळें तुका न्ही? सो बीजेपीक पसून जर स्टँड घेवंक जाय की गोंयचें ऍडमिनिस्ट्रेशन कोलॅप्स जाला म्हणून दामोदर हो स्टँड घेता जाल्यार दामू पूर्ण सपोर्ट म्हजो आहा. सारको दामू आमचो लिडर जावंक शकता. हे मात म्हण हें अशें गुगली घालनाका, स्ट्रेट म्हण की हें ऍडमिनिस्ट्रेशन आमकां चलोवंक जायना. ताजे असलो एक सिनियर मनीस जाय आशिल्लो अशें जर ताका दिसता तें म्हणचें मागीर करया सपोर्ट तें विचार करूया. विजय सर, लास्टली असेंब्लीन जेन्ना एक सिरियस जेन्युइन इशू कसले रेज जाता स्पेशली क्वेश्चनार तेन्ना खंय तरी रुलींग पार्टींतल्यान बोवाळ जाता आनी मागीर सेशन पोस्टपोन जाता इम्पॉर्टंट टायमार 1 वरा खातीर पोस्टपोन जाता. तुमचो स्टँड कसो कितें आसता? वेस्टमिन्स्टर मॉडल म्हणून जो आहा डेमोक्रेसी जो आमी एडॉप्ट केला इंग्लंडा कडच्यान तातूंत एक टर्म आहा फिलिबस्टरिंग. फिलिबस्टरिंग म्हळ्यार कितें की उगीच एक पुराण उलयत रावप
आनी टायम खावप ते ट्रेजरी बँकांनी अलाव करप आनी टायम कसो खावप आनी दुसऱ्याक कसो उलोवंक दिवप ना ही पसून एक लेजिस्लेटीव टॅक्नीक मनोहर ती बरी करतालो म्हळ्यार रडी खेळटालो पूण दाखयतालो की आपूण बरें कितें तरी करतालो. इट इज एन एक्सेप्टेड टॅक्नीक इन लेजिस्लेटीव पॉलिटिक्स. हाका कंट्रोल चॅक्स एंड बॅलन्सीसूय आहा. चॅक्स एंड बॅलन्सीस अ पॉयंट ऑफ ऑर्डर की तो अनरिलेटेड इश्यूचेर टायम खाता आनी मुद्दो आसा तो डिस्कस करून दिना हे पॉयंट ऑफ ऑर्डर दुसरे कोणे तरी ऑपोजिशनान रेज करूंक जाय आनी स्पिकरान ताची दखल घेवंक जाय. जर स्पिकर घेना त्या स्पिकराच्या विरोधान वॉक मारूंक जाय, भायर वचून एजिटेट करूंक. आज बीजेपीच्या आमदारांनी कर्नाटकाच्या स्पिकराच्या चेंबरान वचून दादागिरी केल्ली आहा. आमी कोण केन्ना चेंबरान पावूंक ना. पूण हे बीजेपी ऑपोजिशनान आसतना कर्नाटकान करता. चॅक करता हेच दिसांनी जाल्लें ना. सो ते जर थंय करूंक शकता हे तांकां हांगा जावंक शकता आनी हे तांणी तयारी दवरूंक जाय. मागीर थंय म्हणप न्ही की आमची जात वयर काडली. कोण कोणाची जात वयर काडली? आज कोण तितलो हे ना बॅकवर्ड ना की वगी कोणाची जात वयर काडटा. कोण जात म्हणा म्हजो असलो मनीस जाल्यार जातूच मानना. सो देर इज नो इश्यू अबाउट पुटींग समबडी डावन. इट इज अबाउट गेटिंग युअर लायट अँड स्पीकिंग फॉर द पीपल ऑफ गोवा. ते आडावन तांणी करचें न्ही. रिक्वेस्ट. थँक्यू.